आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसू. आणि आमची जबाब आमकां आचाकी वर्तेक उल्हासूंची रीत खंय पळोवंक मेळना. आचाकी वर्ती उल्हासूंची रीत जावं पुरो आमची सूख आसा याजकी आमी थोडे फावटी म्हणटा आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची ते जाल्या उपरांत देवा सोमोक आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सुवे आसूं तुमचे सुवे आसूं. मागीर सकाळांक एक बरो हांसो दिवन आमी गूड मॉर्निंग म्हणटा. जायते याजक तशें करतात गूड मॉर्निंग गूड नायट आनी पुरा म्हणून. पूण पळया अंतू ह्या उल्हासांत पयलें जावन आमकां पळोवंक मेळटा देवाचें उतरच सांब पावलो आपल्या हर एका पत्रांनी लोकांक उल्हासीत आसतना जावं पुरो गलातकारांक कोरिंतकारांक एफेसकारांक आनी पुरा पत्रां काडा तातूंत तुमकां पळोवंक मेळटा इंच उतरां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देखून पळया देवाची कृपा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आमच्या मदीं एकवट आसचो पवित्र आत्म्या देखून एक देवाच्या नांवान एक याजक आमकां सगळ्यांक जमलेल्यांक उल्हासिता. देखून आचाकी वर्तेक आमकां ग्रिटींग खंय पळोवंक मेळात गी खंयी मेळचें ना. आचाकी वर्तें इतल्या अपुरबायच्या उतरांचे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट. देखून हाका थोड्या फावटी याजकांची सूख मात्र म्हणना लोकांनी म्हणचे फादर आनी इल्लेशें बरें जायचें तुमी हांसून हांसून म्हणाचें आनी कितें म्हणाचें म्हणून. पूण देवूच आमकां उल्हासीत आसतना याजकाच्या रुपार देखून आमी प्रयत्न करचो तुमचेय सोवें आसूं म्हणून. देखून आमी उतरां बदलूंक न्हू आमी याजक जाल्ल्यांनी. ताचे उपरांत येता प्राजिताची रीत तें जाल्लेंच याजक म्हणटा ह्या मिसान फोव ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखुया. वय न्ही आसात हांगा ह्या मिसान फोव ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. ह्या मिसान फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर देखून त्या उतरांनीच स्पश्ट जाता आमी मिसांत वांटो घेवच्या खातीर कित्याक आमी आयकूंक वेचें पळोवंक वेचें रूस घेवचें कित्याक जेजूच्या मासांनी सकड पवित्र आनी हें पवित्र जावं पवित्र संगती आमी आयकतना देखतना साकतना आमचें काळीज मोणी पवित्र आसूंक जाय. देखून मिसाच्या सुरवेरच आरंभारच याजक आमकां विचारता आमची पातकां वळखून घेवया. देखून ताचे उपरांत चड करून आमी 1-2 सेकंदां 5 सेकंदांचो वेळ दिता आमच्या पातकां वळखून घेवंक. आनी आमची पातकां वळखून घेतलींच आमी सुरू करता. हांव पातकी सर्पगिदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो. देखून ह्या वेळार आमी हांव पातकी म्हणच्याचो उद्देश कितें. ह्या मिसा वेळार हांवें फावो ते परी वांटो घेवच्याक देखून थोड्या लागीं चिंतप आसा हांव महापातकांत आसां. महापातकांत आसल्ल्यांक सयत पवित्र सभायक रियायत दिता. जर तर तूं मिसाक आयलाय कुमगार घे मिसांत वांटो घे उपरांत तक्षणच तुका अवकाश मेळ्ळो जाल्यार वोस आनी कुमसार जा. तें सोड न्हू आमच्या लागीं ल्हान पातकां आसात ती आमी केदाळे आमकां वेळ मेळटा आसतना कुमसार जावयेत. पूण ती आसल्यार ह्या मिसांत आमकां फावो करचें आमी हांव पातकी म्हणल्या वेळार. आनी याजक निमाणें सोंपयता आनी सर्व पदवेदार देव आमची पातकां बोगोस म्हणटा आमकां. देखून आमकां बॉक्सांनी मेळटा. कित्याक आतां तुमी घरा सांजेर कितें इंगड रांदूंक आसा म्हणटच 4 दिसांची एकच पुटी रांदूंक वचनात. आतां दनपाराच्या जेवणाक कितें जाय तितलें रांदतात. देखून ह्या मिसान फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर देखून ह्या मिसाक गरज आसली कृपा आमी हांव पातकी म्हणून आमचे अपराध मानून घेवन आमी मागचे. आतां हें हांव पातकी म्हणटा आसतना कितें करचें गरजेचें. आमी चड करून दोळे दांपोवन जावं पुरो थोड्या फावटी पूण मिसा वेळार दोळे दांपोवंक ना आमी दोळे उक्ते दवरचे आजोण जावं पुरो. पूण एक गुर्त आसा म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध म्हणून. त्या वेळार थोडीं जाणां 2 बोटां धरतात आनी काले सकडां 4 पोटी मारतात. आमकां पवित्र सभा कितें शिकयता एक पोटी आमी आमच्या हृदयाक मारचें.
म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध म्हणटा आसतना समजल्यात न्ही एक फावटी आमी हृदयाक मारचे अभ्यास करया आंगी एकटी हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध एकच फावटी आमच्या हृदयाक मारल्या जालें आनी आमची काकूत कर म्हणची न्ही लोव दवरचें न्ही हृदयाक मारचें हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध समजल्यात न्ही उगडास दवरतात जालें ताचे उपरांत हे जातेच मागणे काबार जातच याजक म्हणटा सर पदवेदार देव आमची गाखलोत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सोसनाच्या जिविताक पावो याजक कितें करता हात अशें करिना हात असोय करिना हे गुर्तू कुमसारांत आमकां आमच्या पातकांचे बॉक्सांनी हात उबारन याजक आपुणूच हात जोडन म्हणटा आनी सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं कित्याक आपुणूय पातकी याजक आपणाचेरय काकुळट मागता देवाची समजल्यात न्ही देखून ही हांवें तुमकां जापी कित्याक दिवच्यो ह्यो संगती कित्याक सांगच्यो आमच्या मदें जायते अशीर चिंतप आसा उणें चिंतप आसा देखून आमी सगळां समजाल्या जाल्यार आमची गुर्तू संकेत अपुर्बाय ताचे उपरांत येता तें जाल्लेंच कितें सुरू जाता आनी सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां मुखार आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं तक्षण कितें सुरू जाता सोम्या काकुतकर कंतारा रुपार जावं पुरो या थोड्या पुटे याजकाचो सोम्या काकुतकर ही एक लदीन सोम्या काकुतकर ही एक लदीन देखून आमच्या आमोरेच्या आमी त्या दाळा लदीन म्हणटा आसतना तेर्स जातच लदीन म्हणटा न्हय सोम्या काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर मिसांतलो भाग काडून आमी आमच्या मोरयेच्या लदिनेंत ती घाला मिसांतलो भाग सोम्या काकुतकर तशेंच आनी एक लदिनेच्या आखरेक आसा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुतकर तोय भाग आमी मिसांतलोच काडला कित्याक कुंभाराच्या पयलें देवाचे शेळी आयकूंक मेळटा न्ही वय देखून ही एक लदीन जावं पुरो कोयर मेस्त्री या याजक सोम्या काकुतकर म्हणटा आमी सोम्या काकुतकर म्हणचे आतां काकुळूत म्हणनाका आतां कोंकणींत काकुळत सोम्या काकुळत आमचीकर आनी सोम्या काकूत आमचीकर थोड्या फावटी आमी सोम्या काकूत आमचीकर कित्याक कुर्सा वाटे वेळार थोड्या फावटी सोम्या काकूत आमचीकर म्हण आमी हरदें बडयता पूण हे फावटी हांव म्हजो अपराध म्हणटाना आमी हरदें बडोवन जालां देखून आतां 3 फावटी म्हणटाना परत्यान सोम्या काकुतकर आमकां अशें काकुळत मागूंक ना कित्याक मागूंक ना उतरां सोम्या काकुळत कर लॉर्ड हॅव मर्सी इंग्लिशान सोम्या काकुळत कर म्हळ्यार आमी काकुळत म्हाका बक्षी म्हूण मागचें न्ही देवाच्या काकुळतींत आमी संतोश पावचे देखून जावं पुरो खंयचे सोमिया काकुतकर आमी कंतार म्हणटा आसतना न्ही हो एक आमच्या बरवोशाचो उद्गार आमी निराधारी जाल्ल्या मनशांचो न्ही बरवोशाचो उद्गार सोम्यान आमचेर काकुळत दाखयल्या देखून संतोश आसो ह्या बरवोशाचो उद्गार देखून सोमिया बावडी जावन म्हणचें न्ही कित्याक आमकां काकुळत मेळ्ळ्या आमी संतोशान सोमिया काकुळत कर म्हणचें जायत न्ही उगडास देखून मुतीन दवरल्या जालें तें जातच येता महिमा देवाक उंचरगी आमच्या आसल्या सगळ्या कंतरांच्या की आदलें मस्त आदलें सुमार 1800-900 वर्सांतल्यान आमचे क्रिस्तांव हे कंतार वापरतात महिमा देवाक उंच कोणाचें हें कंतार हें कोणाची कंतिगी देवदूतांनी बडव्यांनी गवळ्यांक बरी खबर दिल्ल्या वेळार जेजू जल्माला म्हूण तांणी महिमा देवाक उंचरगी म्हणून कंतार गायिल्लें तेंच कंतार आमी गायता पळय आतां हे कंतार म्हणटा आसतना एक सूख आसा ती दुवोंगा त्या कंतारान मदें कितें येता आमी तुका नमस्कार करता म्हणटाना आमच्या मतीन तक्षण नमस्कार म्हळ्यार तक्षणां तकली बागावची म्हणून थंय तकली बागावंक ना
समजल्यात न्ही. तकली बागा म्हणून आतां कितें जाता, कोणेंगी तकली बागायली, म्हज्या मुखल्यान बसयल्यान तकली बागायली, देखून खबर नासतना हांव खंय दिशेन दिशेन पळोवन आमी तुका नमस्कार करता म्हणून आमी सकटा तकली बागायता. तकली बागावंक ना. जायत न्ही. उगडास दवरल्या. ओके. पळया अभ्यास करया. कांय आयताराच्या दिसा महिमा म्हणटा आसतना तकली आमी केदाळा बागोवची. जेजूचें नांव येता आसतना, मोरयेचें नांव येता आसतना त्या फेस्तां दिसा नांत त्रिएक देवाक उल्लेख करतना देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्रोत्म तांचो उल्लेख करतना मात्र आमी तकली बागावची. केदाळा आमी देव बाप, देव पूत, देव पवित्रोत्म्याचो उल्लेख करता. सतमंता म्हणटना येता. मागीर पळया महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या. समजल्यात न्ही. देखून महिमा बापाक उपरांत नोवेना वेळार महिमा बापा आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या त्या वेळार गुर्तू खंयचो? ओगी या तकली बागावचो. तकली बागावचो. त्रिएक देवाचें नांव काडटा आसतना, जावं आमोरे वेळार घरा आमोरी करता आसतना, इगर्जेंत आमी खंयचेय मागणें करता आसतना आमी आमची तकली बागावची. ओ गुर्तू बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. जायत न्ही. एक अभ्यास करया, एक पुटीच्याक अभ्यास करया. आतां बापाचे पुताचे काल आमी शिकयिल्लें. कशें? बापाचे आळे परत्यान सकळ अशें गेलीं थोडीं जाणां. काल आमी सांगिल्लें कशीं बोटां कशीं धरचीं म्हणून. ओके. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. महिमा बापाक कशें? महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तकली बागावची.